मडगांवां डेव्हलपमेंटाच्या नांवान शेतां अक्वायर करूं नाकात, लोकांक शेतां रोवंक दियात म्हूण थळाव्या लोकांची मागणी। कांय कडेन सरकारान शेतां एक्वायर करून दवरल्यांत, अजून डेव्हलपमेंट करूंक ना। ती शेतां परतून दियात म्हूण शेतकारांची मागणी। हॉस्पिसिओ खातीर ज्यांची शेतां गेल्यांत तांकां हॉस्पिटल प्रिमायसिसांत बिझनेस करपाक दिवचे म्हूण लोक मागता। मडगांवांत आयज खुबशे प्रोजेक्ट उबे जाल्यात, सगळ्या शेतांनी। एक रवींद्र भवन शेतांत आयला, बस स्टँड शेतांत आयला, कलेक्टर ऑफिस शेतांत आयला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी आसा ती शेतांत येता आनी सगळे हांगा प्रोजेक्ट जे आसा ते चडशे शेतांत आयल्या आनी हो चड शेतां पुरयता आनी आमकां शेतांक कांय करूंक दिवना। शेतां आमकां वाचोवपाक जाय, एग्रीकल्चर वाचोवपाक जाय जाल्यार कितें? सरकारान जमनी एक्वायर करून बरोच तेंप जालो। लोक शेतां रोयतात, ती शेतां शेतकारांक परतून दिवची। बिल्डिंगो उबारपाच्या बोवाळांत पावसाचें उदक वचपाची वेवस्थाच ना जावपाची भिरांत मडगांवकार उक्तायतात। शेत एक्वायर केल्या 15 वर्सां जालीं, शेतान जगण कोणाक कांयच करून दिलें ना आनी शेत आमी सगळे शेतकार मेळून शेत रोयताय। जायती पार्टी गव्हर्मेंटान अपोज केलो शेत पुरयत म्हूण आनी तेन्ना विजयान आमी सपोर्ट केलो। फाटले 5 वर्सांक शेतकारांक शेत दिवचे म्हूण विजयान सांगलें, दिगंबरान सांगलां शेतां कांय करून दिया म्हूण। तुवें विजयान सपोर्ट केलो, आज तूं एग्रीकल्चर मिनिस्टर आहा, आमगे शेत आमकां दी। बिहार ओरी त्या वाटेन सगळ्याक ब्यूटी येयलो आहा आनी ते भाशेन तर सगळीं शेतां गांवांत बुडोवन गेले जाल्यार गोंयांत ते कित्याक धाडपा तांदूळ बी धाडपा ते काबार आनी हेच करून तर हें गोंयाय तर जालें जाल्यार गोंय मागीर पाचशेर जालें मागीर कांय ना, हेजे मोगा फ्युचरू ना। हॉस्पिसिओ खातीर ज्या लोकांचें शेत गेलां तांकां हॉस्पिटल प्रिमायसीत बिझनेस करपाक दिवचे म्हूण मागणी। हॉस्पिटलान एरिया भितर आहा तांकां आमी भायल्यान आमी कॉन्ट्रॅक्टरां दिवची परस जे कोण आमची जे एक्वायर आमची लँड एक्वायर गेल्या गव्हर्मेंटान घेतल्या सो तांकां पयलीं प्रिफरन्स दिवचें। जेन्ना तांकां शेतांक रोवन तांकां आपलें पोट भरतालीं तेच परेन तांकां तेजें एक शॉप दिवन आपली पोटाची आनी भुरग्यांची एक सांबाळ करूंक आनी आपली फॅमिली पोसपाक। कॉम्पेन्सेशनाच्या जाग्यार शेत करपाक लुगार दियात म्हूण कांय शेतकार मागतात। आमचे शेत आतां हें सुदाच्या हातीन दिलोलें आहा आनी सुदा काडून आनी कोणाकूय दिता ते हेंकां फांड करपाक सायक्लोन रिस्क मिटिगेशन सेंटर तांकां हेल्प करपाक। सो आमकां कितें जाय, आमचें शेत तुमी आमकां वताच फूल वतात, आमकां कांयच दिनात तुमी। सो ते शेत वता तेजी आमी म्हणटा आमकां कितें पूण इल्ली प्लेस दियात, कॉम्पेन्सेशन आमकां नाका, तेच पाटीचें आमकां तुमी थोडो लुगार दियात, आमी थंयसर एग्रीकल्चर करता। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। संवसाराच्या खंयच्याय खाची कणशाक आसूं, रावता थंय आपलो देव धर्म सांबाळून उत्सव व्रतां चलोवपी गोंयकार। देश खंयचोय आसूं, भावना शुद्ध आसल्यार सगळ्यांक बरोबर घेवन उत्सव करूं येता। श्याम शेटगांवकार इराकांत आसता। 35 गोंयकारांक घेवन तांणी थंय अंदू चवथ पुजली। गणपतीक पांय पडपाक भारताचो कॉन्सूल जनरल दीपक मिगलानी पावलो। इराकांतल्या गोंयकारांची चवथ। आयज आमी हांगा गणेश चतुर्थी साजरी करता। ही अवामेडिका फार्मास्युटिकल कंपनी करत आसा। ही कंपनी आर्बिल इराकान आसा आनी ही कंपनी 2009 साली सुरू जाल्ली। आमी हांगर 2012च्यान गणेश चतुर्थी साजरी करताय। सगळे मेळून हांगर 40 भारतीय काम करता, तेतून 38 जाण गोंयचेच आसात। सर्व धर्माचे लोक मेळून आमी हो सण मोठ्या जल्लोषान साजरो करता। आमची आणि आमच्या परिवाराची भलायकी आम्ही हांगा मागता। गणपती बाप्पा मोरया। Today marks, a big day. India is also called a land of religions and a land of festivals. In India, you can see in almost every month there will be 3 or 4 festivals. When I was growing up, I used to think that why there are so many festivals in India. I think the biggest reason for that is that our civilization is more than 6,000 years old.
इतल्यान हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.